मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर बेकायदेशीर रेंट कार येलो आणि ब्लॅक टॅक्सीकारांनी आडयली। या घडणुकेची माहिती येरादारी खात्याक मेळ्ळ्या उपरांत घडणूक थळार वचून कार चालकाक सुमार 10,000चो दंड दिलो आणि कारूय जप्त केली। बेकायदेशीर रेंट कारीक लागून थळाव्या टॅक्सी व्यवसायाचेर परिणाम जावपाक लागला। देखून संबंधिताचेर खर कारवाय करची आणि परवाने रद्द करचे अशी मागणी टॅक्सीकारांनी केली। हो जर तर लिगल सुदारलो एका प्रायवेटान तेका पिकअप करपा रायट ना। जर तर लिगल तेणी व्हरपा सांगपाचें टॅक्सी नाल्यार ऑटो घेवन आपल्या स्टेशन येवपाचें ऑफिसान थंयच्यान तूं गाडी दिया म्हणून। हेतून लिगल येतलो ऑलरेडी तेजी बॅग सगळ्या गाडयेन आसा आनी कस्टमराक इत मुखार व्हरून दिवपाकूच शकता तो, ती गॅरंटी ना। फाल्यां हें कितें जालें न्हू, हेजे वयल्यान मरे लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल वयता। हेज्या पयलीं कितले स्टेटमेंट थार गाडयोच्यो बॅन म्हणून घातला। थार गाडयो न्हू, प्रायवेटूच गाडयो बॅन करा। थाराचेर कांयूच ना, जावपा एक्सिडंट कितूनच जावपाक शकता। कस्टमर तरी खबर आसना टुरिस्टां बाबा ही गाडयो कसल्यो कितें त्यो। टुरिस्ट बाबा येता आपल्या एन्जॉयमेंटा खातीर घेता वयता, तांकां आमी मिस्टेक म्हणपाक शकना। जे कोण ऑपरेट करता पळय तेंचेर एक्शन घेवपाक। जर तर ह्या गाडयेचे हो ओनर कोण बसयला पळय तेजेर जर तर लिगल गाडयो आसा न्हू, हेजेर एक्शन घेवपाचें म्हाज्या हिसपान। ते लिगल आसून तो प्रायवेटान कसो बसयता, हेजी परमिटाची लिगल आसा ती म्हाज्या हिसपान सस्पेंड करपाक पडटली। जाल्यार जावतलें, कित्याक सांग, जे लिगल आसा पळय तेच आपल्यो गाडयो खोपल्यो म्हणटकूच काट्यान दिता। थोड्याच सगळेच करना, थोडेच जे आसा पळय प्रायवेट दिता पळय तेंचे जर तर कनेक्टेड विथ तेंचे लिगल परमिटाक आसा टुरिस्ट हेजे रेंट कार परमीट, जाल्यार त्या परमिटाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाल्यार सारके कायद्यार बसतले। हे कितें जाता, हेजे वयल्यान पळय आमचो बस हेजो टॅक्सीवाल्यांचो बिझनस काबार जालो आनी रिक्षाकारांचो बिझनस काबार जालो। कित्या खातीर, हे जर तर कस्टमराक ऑफिसान येवपा वचपाचें ड्रॉप आमकां तरी कितें मेळटालें बाबा, आमचो खंयचो एक बारीक स्थानीक लोक कितें जोडटालो भितरल्यान जो टॅक्सीकार पायलट रिक्षाकार हे अशें करता पळय, थंयच्यान मागीर लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ हँड वयता आनी हितून मागीर सारकें फाल्यां काबार जातलें। हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता, इन केस ह्या मनशाचेर जावं पण प्रायवेट दिता तेजी हे जर तर आसा लिगल परमीट आसा, हे कोण ऑपरेट करता ह्या नांवार आसा पळय तेजी परमिटा पयलीं एक्शन घेवपाचें परमिटाचेर। जर तर तेजे कडेन ती परमिटा ना जाल्यार एका हो बिझनस कसोच मेळनासलो। आमी सध्या हांगा प्रायवेट गाडी बंद केल्ली आहा आनी कोण तरी सांगलें आमकां प्रायवेट गाडी हांगा भाडे बसयता म्हणून। आमी पळोवपाक येयले जाल्यार तेणें सगळे तेंकां कस्टमर हांगा आसा, कस्टमरा भितर घेवन बसलो तो आनी सगळ्यांक घेवन वयता म्हणून हो येयलो आनी ताका हाडोवपा लागलो हेणें तरी आंगार घातली गाडी। हांगा नंतर आमी सगळे येयले, मागीर येवन ती गाडी आमी हाडयली, हाडून मागीर तुमकां हें केलें आपोवपाक सांगलें कोण आनी आरटीओक आपयलें, पुलिसेक आपयलें, पुलिस हांगा तांकां आपयलें तेजे आरटीओ येतले आतां तेजेर कितें नेसेसरी एक्शन घेवपाची अशें हांव मागता।